एक 4 मेडल्स मेळिल्ले आसा. काल आमकां गोल्ड मेळिल्लें, आज परत आमकां बीच व्हॉलीबॉल ह्या प्रकारान ब्रोंज मेडल मेळिल्लें आसा. रामा धावस्कर आनी सावंत ह्या दोन भुरग्यांनी आज परत आमकां मेडल एक मेळून दिल्लें आसा. अजून 14 तारीख सुद्दां नॅशनल गेम्स चलतल्यो. कितलो आमच्या भुरग्यां कडल्यान आमकां खूब अपेक्षा आसात. बरे बरे इव्हेंट डिसिप्लिन्साच्यो गेम्स जावपाच्यो आसात. लेट अस होप गुड रिजल्ट्स, गुड आउटकम फ्रॉम अवर गोवन एथलीट्स. फाटल्या वर्सा जाल्ल्या नॅशनल गेम्सचो फायदो ह्या वर्सा हांकां गोंयच्या प्लेयरांक जाला म्हणटा. डेफिनेटली जाला. फाटले फावटी गोवा आमकां योगासनाक फॉर एग्जाम्पल उलयत जाल्यार आमकां सिल्वर मेळिल्लें. दीस टायम वी गॉट अ गोल्ड. सध्या 3 गोल्ड. जे एक पयलीं गावल्ले पळय ते ट्रायल दॅट इज नॉट इन द मेडल टॅली. इट इज अ डेमो स्पोर्ट्स, बट स्टील वी हॅव ऑलरेडी काउंटेड. इट इज अ गोल्ड मेडल. आफ्टर इट इज लास्ट टायम ते मेडल टॅली नाशिल्लें. दीस टायम आनी आमकां तातूंत भितर लास्ट आमकां ब्रोंज मेडल मेळिल्लें. सांगपाचें म्हळ्यार तुज्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना म्हणजे गोंयच्या नॅशनल गेम्साचो बरोचसो त्या स्पोर्ट्सांक आमकां अपग्रेड आमी जाल्ले आसा. थँक्यू. सर आतां गोंयांत स्केटींग ग्रावंड आनी बास्केटबॉल ग्रावंड हेचो डिपार्टमेंटाचो आसा तेजेर कितें? बास्केटबॉलाचो ग्रावंड आमी म्हाका दिसता गोंयांतलो सगळ्यांत व्हडलो ग्रावंड आमी बास्केटबॉलाचे आमी ऑलरेडी ग्रावंड वर्क प्लॅनिंग आमगेलो ऑलरेडी सुरू आसा. आनी स्केटिंगाच्या संदर्भान आत्तांच जावं आमदार आमचो क्रूज जो आसा त्या क्रुजान सुद्दां आमकां एक प्रपोजल दिल्लें आसा. एक्चुली स्केटींग ग्रावंड आसा ते सेपरेटली स्केटींग म्हणून ग्रावंड करपा खातीर आमकां तें पॉसिबल ना. बट 2 in 1, 3 in 1 म्हणजे एक वेगळे वेगळे डिसिप्लिना खातीर आमकां स्केटींग ग्रावंड जो आसा तो करपाक आमी ऑलरेडी फुडाकार घेतिल्लो आसात. देर इज वन ग्रावंड ॲट चिंचणीम जे आमी ऑलरेडी स्केटींग सुरू आसा. आनी बरेचशे भुरगे आज वेगळे वेगळे जे हॉल्स जे आसात ते फ्लॅट हॉल्स आसात तातूंत सुद्दां स्केटींग आज प्रॅक्टीस करता आनी पळयता. स्केटींग इज नॉट ओन्ली मेंट फॉर द स्केटींग, बट आज तुगेलो 3 स्पोर्ट्स अशे आसात जे स्केटींग म्हणजेच तुका लास्ट टायम आमकां मेडल सुद्दां मेळिल्लें आसा. रोल बॉल हो सुद्दां आज गोंयांत सामको प्रोग्रेसीव जाता आनी ताजे खातीर सुद्दां स्केटींग आमकां कॉम्प्लेक्सीस किंवा ग्रावंड्स किंवा आमकां टफ जाय ह्या संदर्भान आमी ऑलरेडी मूव ऑन केल्लो आसा. आनी म्हाका दिसता 2-3 कडेन स्केटींग प्लस बास्केटबॉल किंवा व्हॉलीबॉल. आतां व्हॉलीबॉल आनी स्केटींग ग्रावंड आमी ऑलरेडी प्रपोज वेलीम केल्लो आसा. आनी कशें म्हणजे पोरू जेन्ना नॅशनल गेम्स जाली तेका कितें तुमी प्रायज डिक्लेअर केल्ली ऑलरेडी दिले मरे राजा. ह्या वर्सा सेम गोल्ड इज गोइंग टू गेट 3 lakhs rupees. Silver is going to get the 2 lakhs rupees. And bronze is going to get 1 lakh rupees. Apart from them, their coaches, their mentor will also get a 60, 50, 40,000.